भावनो आनी भयणीनो, नव्या वर्सा पयले बोटी हांगासर ह्या ब्रेस्तारच्या दिसा आमी सांगता मेळ्ळ्या जेजू बाळकाचे देवा सावन आदारूंक बलिदान भेटोवंक आनी नवो नमकान ताका विशेश रितीन मान करूंक पयल्या सुवातेर तुमकां सर्वांक ह्या नव्या वर्साचे उल्हास हांव पाठयतां. कृपेन बरलेले समाधानाचे शांतीचे वर सावन दी म्हूण आमी मागता आनी तशेंच ह्या वर्साच्या पयल्या नव्यानाक तुमकां मोगाचो आनी भक्तीपणाचो येवकार हांव तुमकां मागतां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आरंभाक वेळा काळा आदी शब्द सदांच देव मनशाकडो सोडवणदार जावंक दयेन तो मनशा सैबान जल्मालो. भावनो आनी भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावत बरे वांटो घेवंक आनी मनीस जाल्यार देवाक परत उंड्या वयनांत भेटोवंक आनी ताका सेवंक आमची पातकां वळखून घेवया आनी आमकांच तयार करया. हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तळांत वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. त्या पासत म्हगे संसार मुली सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पुर्वेदार देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. कणवळ्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुझे परजेचे सडवण अजापाने तुवें सुरू केली. ह्या भावार्थान आमकां तुज्या सेवकांक तेर कर आनी तो आमकां दाखयता त्या वाटेन चलोवन बासलेल्या वैभवाक आमी पावाशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजो आमच्या पयल्या पात्रांतलें वाचप. भुरग्यानो, कोणेय तुमकां फटयनाशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पाता करता तो देवसार आसो, कित्याक देवसार सुरवेर तावून पातके. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. देवा तावून जल्माल्लो पाताक करिना, कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरी ताच्यान पाताक करूंक जायना. देवाच्या भुरग्या आनी देवसाराच्या भुरग्या मदें फरक सोदून काडूंक नियम हें. जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावाकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्माल्लो न्हय. देवाचें उतार हें.
उतर तुझे सौम्या मोठा उजवाड सावली मोचे वाटे विचित मुक्तुसो दुनिया देवा प्रेरण दिवदी मोचे जिये हालेलुया 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 सर्वेस तुमचे सवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसां सांगता नव्यान थंय उबो आसलो तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकून वेतना पळयलो आनी म्हळें पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पटलाव करून गेले. जेजू पाटींग उलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारले लागलो. राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगता रावले. तवळ संजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयलें आपल्या खाशा भावाक सिमोनक सोदून काडलो आनी मेसिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनक जेजू सरशी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें तूं जुवांवचो पूत सिमोन तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडप. देवाचे उतर हे बाळका जेजू ते भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नवे वर्स आमी सुरू केल्यार आनी की नाताळाचो काळ सोंपोंक ना. नाताळाचो काळ आमी संभ्रमून आसाव. नाताळाचो अस्तव 8 दीस संपले पर 1 तारखेर पूण नाताळाचो काळ येवच्या आयतारा एपिफनी वा आप प्रगतीचें फेस्त आमी आचरता मुसर मुंदारून वेता. अशें म्हणटा आसतना व्हडा गट दळायन आमी हे नाताळाचें फेस्त देव मोन चल्ले ते घडीत संभ्रमान आचारतले. संवसार बरो जायतो संतोश संभ्रम ह्या फेस्ताच्या लेकार. अशें म्हणटा आसतना आमच्या घरांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या फिरगेसांनी नमुनेवार रितीर हें फेस्त खंडीत जावन आमी आचारतलां. आनी तितलें मात न्हय, आमी ह्या फेस्ताच्या वेळार ह्या फेस्त जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा जायते जाणां कडेन विचारलें आसतलें फेस्त कशें जालें, क्रिस्मस कशें जालें. न्हय गे खंडीत जावन हें सवाल आमी एकामेकाक विचारलां कशें जालें फेस्त म्हणून. कितलो कुसवार केलो, कोणा कडेन वांटलो, खंय पुराय गेल्यात, फेस्ता दिसा कालें केलें, कितें घडलें, असलीं थोडीं सवालां आमी खंडीत जावन एकामेकाक विचारल्यात. आनी विचारच्यात कांयच सूख ना, हें सालतें. एक मॅट मुखार वचून आनी एक सवाल आमी विचारयेत आनी हे सवाल आमी हेरांक विचारचे न्हय, बघा ते सवाल आमी आमकांच विचारचे. तो एक व्यत्यास ह्या सवालान. येदोळ हेरांक फेस्त कशें जालें म्हूण आमी विचारलें तर आतां आनी एक सवाल, पूण हेरांक न्हय तें हांवें म्हाकाच विचारचें. ह्या फेस्ता वरवीं म्हाका कालें जालें तें सवाल. ह्या फेस्ता वरवीं म्हाका कालें जालें. आनी हाच्या पयल्या वर्साक मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मोतीन दवरून हे सवाल आमी
विश्लेशण करियेत. पयले वचपान आमी आयकलें, जो कोण नितीवंतपणी जियेता तो देवाचो, पूण जो कोण पाताक करता तो देवसार असो, तो सैतान असो. म्हणटच हे सवाल आनी एका रितीन आमी विचारचे तर हांव कितलें देवाचो वा देवाची जाली, वा कितलो हांव देवसार असो वा सैतान असो जावन आसा. जो हांव ताच्या पत्रांत सांगून आमकां म्हणटा, देवसार पाताक करूंक आमकां प्रेरण दिता. तो सुरू तावन देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराचें कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवसार सुरवेर तावन पातकी. देव सुरवेर तावन बरो आनी आखेरमुसार बरो. देवसार सुरवेर तावन पातकी आनी तो पातकेस जावन उरतलो. अशें म्हणटा आसतना एक सवाल तुमचे लागीं, देवसाराचें आल्कोंद तुमी जाणात? कोणाक म्हळ्यार कळटा की देवसाराचें आल्कोंद म्हळ्यार कळटा म्हूण सरनेम. हांव रोड्रिगस, तुमी डिसोजा, डिकोस्टा, डिलेमा, सल्डाना अशें जायतीं आल्कोन आसा. देवसाराचें आल्कोन कोणाक म्हळ्यार कळटा आसा गे? अजाप जाल्यार सर सकाळीं पड्या पदरापा कालें जालां गे म्हणून खले सवाल देवसाराक आल्कोन आसा गे म्हणून. अशें आमकां शिकोवच्या मेस्त्री पाद्रापान एक पटी म्हणलें, देवसाराकी आल्कोन आसा. कशें डी सोजा, डी लिमा, डी कॉस्टा वा डी अल्मेडा देवसाराचें आल्कोन तूं डी इवल. डी इवल कित्याक देवसाराक इंग्लिशान काल म्हणटात डेविल. डी इवल अशें म्हणटाना डिलिमा, डिकोस्टा, डिसोजा तुमी बेजार पळोवचे नाका, पूण देवसाराचें आल्कोन डी इवल. कित्याक तो पातकेस जावन आसा, तो सगळ्यांच इवल. खोटेपणूच ताचे कडेन आसचें, ताचें आल्कोनूच खोटेपण. त्या अर्थार आमी विचारचे सवाल, देवसाराचें आल्कोन कालें ताचें सगळें आल्कोनूच खोटें, डी इवल, डेविल म्हणटा ताका आमी. आनी त्या देखून जो हांव त्या पत्रांत सांगता, सुरवेर तावनूच देवसार पातकी. म्हणजे तो फरक म्हणटा, जो कोण पाताक आदारता तो देवसार असो. हांगासर पाताक आदारनातलो कोणूच ना. हांव आनी तुमी हर एकले आमी पाताक आदारता. त्या देखून मिसाच्या सुरवेर आमी म्हळें, सकणांनी म्हळें हांव पातकी. हें आमी वळखून घेता. पूण हाचो अर्थ जुवांच्या उतरांनी सांगचें तर पाताक आदारचें सकळ सैतानाचें. हांव सैतान असो म्हूण हांवें सांगीत की भोव बेजार जाता आनी सांगचें म्हाका फावो न्हय. पूण त्या अर्थार जो हांव म्हणटा पाताक आदारल्यार हांव सैतान असो फाटलो आदार म्हूण आमी समजून घेवया. पाताक जर आदारल्यार तरी परत आनी एक सवाल, तर पाताक आदारूंकूच आदारना गे आमी? खंडीत आदारता हांव. पूण त्या पातकांत रावूंक जाय गी. पातकाचो तूं गुलाम जावन रावूंक जाय गी. देवसाराच्या पक्षेचो जावंक जाय गी, वा देवाच्या पक्षेचो, देवाचो भुरगो, देवाच्या वाटेन चलचो जावंक जाय गी म्हणून सवाल पर सडीत उंचल्या रितीन आमी तें विचारचें. आनी त्या देखून हांवें विचारलें तें सवाल, हांव हें फेस्त म्हाका काल जालें, ह्या फेस्ता उदेशी हें फेस्त म्हाका कशें जालें, हांवें कितें केलें, हांव कितलो चड देवाचो जालो, हांव कितली चड देवाची जाली, कितलें चड देव पूण आणखी येल्लें आपणावंक हांवें प्रयत्न केलें, कितलो चड देवाच्या वाटेन वचूंक हांव प्रयत्न करीत आसां म्हणलें सवाल आज बापोर आमी विचारच्या म्हणचे न्ही, हें विचारूनच आसूंक जाय. कित्याक देव मनीस जाल्लो उद्देश इतलोच, आमी देवा ते विचार, देव मनीस जालो आमी देवा ते विचार. त्या कितलें चड आमी प्रयत्न करता तितलें चड ह्या देवाच्या वाटेन चलोवंक आमकां सादी जाता. तर मोगाच्या भावनांनी पळयनो आयच्या सुवातेन आमी आयकलें, पळया देवाची शेळी म्हूण जो हांव बाप्तिस्तां सांगलेंच, दोग जाण शीस जेजू फाटल्यान गेले आनी मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणलें सवाल ताणें विचारलें. आनी जेजून दिल्ली जाप, येया आनी पळया, कम एंड सी. आनी जो हांव म्हणटा ते गेले आनी ते रावले. दे वेंट एंड दे स्टेड. तांणी वा ते गेले आनी तांणी पळयले, ते गेले, येया आनी पळया. जेजू म्हणलें देखून गेले आनी पळयले. आनी त्या दिसा ते रावले. आनी एक उतर मोगाच्या भावनांनी पळयनो थंयसर आमी आयकल्लें,
तवळ संजेची वरां 4 जातीत. हें एक वाक्य वांजेलांतलें भोव अपूर्वाचें, जो हांव इतल्या वर्सां उपरांत तो वांजेल बरयता, पूण वरांचो उडास ताका सारको आसा. तवळ सुमार संजेची वरां 4 जाल्लीं. आमकां एक मोगाचो मनीस, ह्या व्हडल्या म्हत्वाचो गरजो व्यक्ती मेळ्ळो तर तो एक अनुभव, तो एक वेळ, तें घडयत, तें सन्निवेश सगळें आमच्या मोतीन जिवंत उरता. दाखल्याक पाप साहेब जो फाल दुसरो आमच्या मंगळुराक आयिल्लो आनी खंडीत जावन थंयसर ताका मेळो गेल्याक आजुनूय तो उडास जिवोसो आसा. आनी पाप साहेबाक मेळोंक वचूंक कसो इतली आशा आनी इतली उर्बा जायत्या जाणां कडेन आसली. आनी आतांय थोडे सांगून आसात हांव हिंग गेल्लो म्हूण. आनी ते हांव सांगता की हांव हिंग गेल्लो थंयसर पाप साहेबा मेळोंक. आमकां सर्वांक व्हरतो अवकाश लाभलो. अशें जेजूक मेळ्ळी ती घडी, जेजूक तांणी भेटली ती घडी, जो हांव कितलें ताच्या मोतींत फ्रेश, सदांच एवर फ्रेश म्हणटा आमी, तें आसा की तो ताच्या वांजेलान बरोवन दवरता. तवळ सांजेची वरां 4 जाल्लीं. भावांनो आनी भयणीनो, देवाक आमी कितलें भेटता, कितलें आमी देवाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करता, तितलें चड आमकां बरें जाता आनी तितलो चड अनुभव आमचो चडटा. आनी हेरांक आमी सांगून सांगता म्हाका तशें जालें, म्हाका त्या दीस अशें घडलें, म्हाका त्या जाग्यार अशें जाल्लें. कसलो अनुभव त्या शेसांक जालो गी, तितलोच अनुभव आमकां आनी ताच्या वरवीं चड मापान जावंक साध्य आसा. आनी ह्या खातीर देव मनीस जालो आनी तें घडीत आमी संभ्रमून आसा. आनी निमाण्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, ही सवालां आमी विचारली, हांव कितलो चड देवाचो जालो जावनूच आसा, वा कितलो चड हांव पथकानच आनीक रावंक थंयसरच आसा म्हणले सवाल विचारतना आनी एक सवाल निमाणें, आनी तें जावन आसा आंद्रे वचून ताच्या भावा सिमोंक सांगता आनी तांकांय आपूण हाडटा. हांवें मेस्याक पळयलो, आमी सोम्याक देखलो, ये तूं ये. आनी ह्या विशीं आमी नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर भगवान आंद्रू अपोस्तलाचें फेस्त आचरतना आमी नियाळ केलो. आंद्रे केदाळे वचून हेरांक आपोवन हाडटा. सिमोन ताच्या भावाक ताणें आपोवन हाडलें, त्या भुरग्यांक ताचे लागीं उंडे आसले ताका आपोवन हाडलें. आनी ग्रेक उलोवचे थोडे जण आमकां जेजू पळोवंक जाय म्हूण आयले, हेरांक ताणें आपोवन हाडलें. तर देव आमच्या खातीर जल्माक आयिल्लो, हांवें देवा खातीर जिवंक आसा आनी हांवें हेरांक देवा सारशी जेजू सारशी हाडूंक आसा. हें आमचें मिसांव, हें मिसांव संपना, आमी मरतना हें मिसांव सोंपता. त्यार करून कितलो चड हांव देवाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करता, तितलें चड म्हाका हेरांकी जेजू सारशी आपूण हाडूंक साध्य जाता. तर हें आमचें मिसांव आज परत आमी मानून घेवया भावना आनी भयणीनो. आनी त्याच रितीन त्या वाटेन मेटाकान आमच्या क्रिस्त जिवीत मुंदारूंक आदार आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुरविदार देव बापाक मन तरसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या संपलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमे आमच्या नेत्या पयस देवा सरस्पोर म्हणून. सरस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्तीन देणी आमी तुजें करचें घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सणासो आमच्या काळसा उबारुया आम्ही ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडाप जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांच्या काळजां संतोशान भरताय जो काळा आदीं थावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्माला देव सैमांत तुजे सारको महिमेवंत कोणाकच दिश्टी पडनासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमच्या मोदें तो दिश्टी पडलेले रसना आपणा सवें उबारून नव्यान ताका संपूर्ण एकठांवक सांडून गेल्ल्या पातके मनशाकडाक तुज्या सुखाच्या राजांत पावोवंक सर्गांत हांव जेजू आयला देवून देखून सर्गेच्या देवृता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय मुसर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बगताने मेळच्यार तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so gut pergatuya Sumya Jesu Tuje Maran Ami Samaramta Tuje Pura Jivan Kor Ami Sumya Jesu Aliyatrika बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडणुचे काळ तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तार जाले तुजे पवित्र उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावलोच्या गवळे बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजडे मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार्मले देवाच्या माये सांगाती भाग्यवान जुजो तिचो पती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर काळ तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
Tias Jesu vorbi, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जाव, तुझें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचें पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्र येतल्याक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता, मोजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सव्या आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची पाप करतले. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची पाप करतले. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जुवावन दाखयल्ली तेच ते दावाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या म्हाका फळना तुज्या उतरान प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन शियलो 70 गजांनी तो मनशां पावलो.
पेरागूण करून दैवीक वयस म्हणल्यार हांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यान शिकलो जेजू मेस्ते म्हूण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशान ताच्या सर्गजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता सर आमचे तेसावां आनी मागणी भक्तीपणान आनी खालतेपणान आनी बावार्थान जेजू बाळका मुखार आमी दवरया आनी मागया आनी प्रत्येक सावन आ संजे तावन सुरवातचो हो फेस्ताचो संभ्रम बऱ्या रितीन चलोवन कसलीच अडखळ नासतना जावंक आनी येवच्या हर एका भक्तिकाक बाळका दिवची चिंतरा आशिर्वादां आनी दैवीक अनुभव जावं दे म्हणून आमी मागया प्रार्थुया ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा भितरां उगडाबी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावनी उखललो आसता तुका पातेरीन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावाले बर आमेन आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आनी देवाचो पोत मनीस चलो नमान बरे कृपा बरले येशू तुजे सांगता आसतले आमी तातूंत सुदेव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस चलो नमान बरे कृपा बरले येशू तुजे सांगता आसतले आमी तातूंत सुदेव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस चलो नमान बरे कृपा बरले येशू तुजे सांगता आसतले आमी तातूंत सुदेव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसावंक घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसावंक घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसावंक घाल आनी आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका गोलूची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतें बरले मोवाळ काळेस आमची मागणी स्विकार संदी आनी इतल्या अत्रेकार मागचे कृपा आमकां दिवं दी मुखांनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वरूच्या सदां सर्वथा आमेन बाळकाचे चोरून केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी अर्घां दिवया फाटल्या वर्सा ताणें आमकां सर वाटणे राखून व्हेलां नव्या वर्साच्या पयलें नोवेन आज आमी करता आसतना ह्या सर उपकारा खातीर ताका आमी अर्घां दिवया ये बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या खाकुलती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आनी सगळी पातेरी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाच्या म्हजे मदीं फार तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या मानपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खेळांतली दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सव्या रवान तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवान तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रवान तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रवान तुमकां राखो तुमचे वयर तो रवान तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सगळ्यांची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक वगचनो बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हजारो लोकांक भक्तीचो आणि मोगाचो जागो जावन आसा हे पुणशेत हजारो भक्तिका बाळका जेजूची आशिर्वादां जोड घेवंक येवचो हो भोव सवित्र मागण्याचो जागो जावन आसा आणि बाळका जेजूक मान करून
ताणे फाव केल्या उपकारांक अर्घां दिवन आम्ही वार्षिक परब याच जानेराच्या 14 आणि 15 तारखेर संभ्रमता. फेस्ताक तयारी जावन जानेराच्या 5 तारखेतावन नोवेना सुरवात जाता. हर एका दिसा सकाळी 6, 7:30, 9, 10:30 आणि दनपारां 1 वरांचेर कोंकणी भाशेन मिसा आणि दनपारां उपरांत सांजे 4 वरांचेर मल्याळम, 5 वरांचेर इंग्लिश, 6 वरांचेर कोंकणी भाशेन आणि 7:15 कन्नड भाशेन मिसा आसतले. हर एका दिसा दनपारां 12 वरांचेर कन्नड भाशेंत मागण्या विधी आसतले आणि सांजेर 8:15 पावणे 9 पर्यंत परत कन्नड भाशेन मागण्या विधी आसतले. ह्या फेस्ताक आम्ही विसरलो विषय जावन आसा आंतरीक सुटका जोडया, जिवीत पळाबरीत करया. तो सुबाळो जेजू आमकां आंतरीक सुटका जोडूंक कृपा दिवन दी, जिवीत पळाबरीत करूंक आधार दिवन दी म्हणून ह्या फेस्ता दिसांनी आम्ही मागतले. नोवेनाच्या दिसांनी हर एका दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या दिशेन आणि तशेंच बाळकाजूच्या फेस्ताक तयारी जावन वजाचो पुडच्या ह्याच जानेराच्या 4 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरांचेर बिकर्नाकट्टे कैकंबा जंक्शन तावन पुणशेता पर्यंत आसतलो. पुणशेताक पुरश्यां पावतच बावटो उबारन आम्ही फेस्ताच्या संभ्रमाक अधिकृत चालन दितल्या. तर येया पुरश्यां वांटेली जाया आणि फेस्ताचो संभ्रम सडया. मोगाचेडो 11 दिसाचो संभ्रम. या संभ्रमात तुमकां समेस्तांक मोगाचे आम्ही आपोवणें दिता. आम्ही सर्वां या फेस्ता संदर्भी सांगता मेळया, बाळका जेजूची आशिर्वादा जोन घेवया. भाव भयणीनो, सर्व भक्तिकांनी सांगता मेळोन संभ्रमचे हे फेस्त जावन आसा. तर तुम्ही येया, सांगता मेळया, बाळकाक नामान करया. तूच सुपाळो जेजू तुका आणि म्हाका हर एकल्याकी ताचे लागी आपयता, ताची कृपे देणी दिवंक आशेता. तर मोगाचेनो बाळका जेजूच्या फेस्ताक सांगता मेळया. जानेराच्या 14 आणि 15 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम 5 तारखेर तयार आहे. तर तुमकां समेस्ता कार्मेल गुड्या वयल्या कार्मेल प्रावीणच्या नावे आणि बाळका जेजूच्या सर्व भक्तिकाच्या नावे मोगाचे आपोवणें दिता. Gesù calto bolo, suta ceva vung sulak, ta cevo ce halu. Per ya vegi